सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता. 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. नाही ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आणि त्यांना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो लोक आसा. आमच्या बुरबुरचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा, प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा, पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयले. पॉलिटिकल पार्टीज खंयच्यो आसा तुमच्या वांगडा सध्या? पॉलिटिकल पार्टी सगळे की आमी ते पॉलिटिकल पार्टी अशें पळयना, पण सगळे हातूंतले आसा. हय, तो एक आमचो विशय आसा. पार्किंग सिस्टम केल्याय म्हज्या तकलेन आसा, बट आय हॅव टू सीट वीथ एवरी वन एंड डिस्कस. मेयर तांकां एक्सपिरियन्स आसा हँडल करपाचें, ते एक्स मेयर आसा. पण म्हजी आयडिया आसा की एटलिस्ट अर्दवर तरी वा 15 मिनटां तरी कोणाक थंय पार्क करून मेळूंक जाय. आनी थोडे पार्किंग स्लॉट शूड बी रिजर्वड फॉर द लोकल रेजिडंट्स. कळ्ळें? थंय बाकीचे येवन हाडटा तांकां मागीर जागोच मेळना. सो अशें वेगळो आसा. इट शूड बी मोर मॉडर्न. QR बेस्ड हे करूं शकता, ह्युमन इंटरेक्शन कमी जावन. आनी एक विचार करपा येता की आमकां नाका पार्किंग, बिजनेसीस आर गेटींग पे पार्किंग, बिजनेस आर गेटींग इफेक्टेड. वॉट एवर द रेवेन्यू शूड बी शेअर्ड वीथ पणजी सिटी, नॉट वीथ सम फ्रेंड हू इज गेटींग कॉन्ट्रॅक्ट. कळ्ळें? तातूंत कितें प्रॉफीट शेअरिंग बी आसता, तशें मेकॅनिझम आसा. द रेवेन्यू शूड बी यूज टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर पणजी. देन पीपल आर विलिंग टू पे. आज आमी ज्या खड्ड्या कडेन पार्क करता, ज्या खळयेच्या सायडीक पार्क करता, ज्या धुळीन पार्क करताले, थंयच आमी पार्क करता 20 रुपया दिता. काय ताच्या खातीर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चरान हें जावंक ना. सो दीज आर द इश्यूज. आमचे आयडियाज आसा. वील सीट टुगेदर, बट वी वॉन्ट टू एक्झिक्यूट ऑल दीस. सो आतांची पे पार्किंग सिस्टम सारकी ना. ऑब्वियसली सगळ्यांक जाणा ते येतात, रेट कार्ड ना तांचे कडेन. ट्युरिस्ट येतात, तांकां 500 रुपया सांगता. ट्युरिजम आमकां जाय न्ही. सो अशेय विशय आसा. सो फ्रॉड जावंक जायना न्ही.